30 शनिवार डिसेंबराची 21 तारीख 2024. पहिले वाचप जफानिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 3 वळ 14 तावन 18a पर्यंत. सियोनाचे धुवे संतोषान बोब मार, इस्रायला उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाचे धुवे संतोष भरीत जा, सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासीत जा. तुझेर पडलेले फरमाण सर्वेस्परान पयस केलां, तुझ्या दुस्मानांक ताणें पाटी धांवडायल्यात. इस्रायल असो राय सर्वेस्पोर तुजे मदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हणून भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशयांत अशें म्हणटलीं, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 33 2 तावन 3, 11 तावन 12 आनी 20 तावन 21. श्लोक. तुमी नितिवंतानो, सोम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक हरसिया, धा सरयांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन विणे वाजोवन उल्हासभरीत ताळ्यान ताका नावाडा. श्लोक. तुमी नितिवंतानो, सोम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराची मांडावळ सासनाक बाळटा, ताच्या काळजाचो अत्रेक संततेच्या संततेक तकतात. कोण परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हणून वळखता, कोणा परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचलां, ती खरींच भागी. श्लोक. तुमी नितिवंतानो, सोम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आधार आनी आमचें ढाल. ताचे सुवे आमच्या काळजाक खरोच संतोष भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवांचेर आमी पातयेवन रावता. श्लोक. तुमी नितिवंतानो, सोम्या थंय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळ 39 तावन 45 पर्यंत. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सण एलिझाबेथीक तिने नमान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमान आयकतच तिचे कुशीत आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतलो म्हणून सतमानलेली तूं कितली भागी. देवाचे उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भावार्थाच्या एकतारा वा एकवटा वरवीं जावचो फायदो आमी पळयता. मरी एलिझाबेथीक भेटता. ह्या तांच्या संदर्शना वरवीं दोगांय स्त्रियांची काळजां संतोषान उडी मारतात आनी तांची मनां खुशाल भरीत जातात. जर मरी एलिझाबेथीक भेट करूंक नातली जाल्यार एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरती नातली आनी मरियेक आपली स्तुती गायना गायती नातली.
संतोष वांटून घेतलो ताचेच तकी दोडतो जाता, लिपयिल्लें दूख सरता, उसारिल्लो आनंद वाडटा. आमच्याच सारक्या भावंडांमध्ये आसचो एकतार दैवीक कृपेचें साधन. सर्गींचे अशीर वाटेर समकतना भावार्थी भावंडा संगी अनुभव वांटून घेवंक मेळचें सवकासायेचें. हे मिलन एकामेकाक फायद्याचें. सर्गीचो संतोष आमकां हे भुमीर पळोवंक मेळटा. लोंकाड लोंगडाक धार केल्ले बरी मनशाचें मुखामळ आनी एकल्याक उल्हास येता. पवित्र आत्म्यान भरचें म्हळ्यार पयलें देवाचें दर्शन घेवन तेच दर्शन देवाच्या इश्टातें भोगचें. देवाची स्तुती करून एकामेकाची होगळी कुसारची.